मगोचे केंद्रीय समितीचे थारावा उपरांत मंत्री दीपक ढवळीकराच्या ब्रेस्तारच्या विधानान राजकी खवदळ घाला. दोनूय पार्टीची राजकी डायलॉगबाजी सुरू जाल्या. मुख्यमंत्री पार्सेकर म्हणटा दोगूय केन्ना सोडटा काय म्हूण आपूण रावला. आणि कोणाक तरी दोगांक संधी मेळ्ळी न्ही मंत्रीपदाची, सोडटात केन्नाच्यान सोडून वतात. दोगांक म्हाका नवीन इंडक्ट करपाक मेळटले. चान्स आहे गो दोगांक कोणाक तरी. मोठा म्हणला तुम्ही तुमका काढा म्हणता जाल्यार मुख्यमंत्र्यांक काडटात का मंत्र्यांक काडटात. पूण तुमची युती उठली. अरे म्हजो सरकार 21, म्हज्या पक्षाचे 21 आमदार आसात मरे. प्रश्न खंय येता. आनी प्लस इंडिपेंडंटाचो कितकेचो तरी सपोर्ट आसा. ते तो पूण आतां कितें युती उठली देखून ताणेच सांगचें मरे उत्तर. सुदीन सध्या भोंवडेर आसा. विचारल्यार म्हणटा मुख्यमंत्री मंत्र्याक काडपाक घेवपाक मेकळो. ताणें जाय तेन्ना तांकां काडचे. मगोची केंद्रीय समिती सांगता ते प्रमाण आपूण करतलो. तुम्ही या सेंट्रल कमिटीच्या डिसिजनाक हे करता, सपोर्ट करता? म्हाका कळ्ळा त्या प्रमाणे जे कितें सेंट्रल कमिटीन डिसिजन घेतलां ते ताका सपोर्ट हो म्हाका दिवचोच पडटा, कारण हांव एक सोल्जर एमजीपीचो. तर तेजेर मागीर मुख्यमंत्र्यांक विचारले तेन्ना तेणी सांगलें की दोगू मंत्री केन्ना सोडून वयता, आपल्याक 2 नवे मंत्री इंडक्ट करपाक मेळटले म्हणून. आनी जाय तेन्ना ते घेवचे ताच्या हातांत आसा. ते चीफ मिनिस्टर जो कोण आसा ताका फूल पावर आसता कोणाकूय काडपाक कोणाकूय घेवपाक. त्या बद्दल कशेंच दुमत ना. आमी सोडपाची गरज ना, कारण आमचे जे डिसिजन जाल्ले युतीचे ते नितीन गडकरी बरोबर आणि पर्रीकरा बरोबर. आणि जाय ते डिसिजन घेतल्या नंतर तांचे कडेन डिस्कशन जाल्या नंतर ह्यो सगळ्यो गोष्टी मुखार जातल्यो. त्या प्रमाणे ते गोष्टी जाले नंतरूच हांवें जर रिजिग्नेशन दिवपाचें जाल्यार हांव रिजिग्नेशन दितलो. तुम्ही केन्ना मेळटले पर्रीकर गडकरी? नाही ताजो लग्नाचो हे आसा न्ही, इज बिझी आफ्टर हीज मॅरेज. सो 12-13 तारखेनंतर ताणें कॉल केलो जाल्यारच मेळटलो. ताणें कॉल करूं ना कोणीच जाल्यार मेळपाची आवश्यकता ना. दुसरे वटेन बीजेपीच्या आमदारांनी डायलॉगबाजी सुरू केली. बीजेपी खंय मगो नासतना 26 सीट काडटा. 21 आमदार आसतना मगोक 5 वर्सां सरकारान दवरले ते तांणी उपकार मानपाचे. आणि लोकां फुडें वचून ना हो सीएम नाका हो हे करपाक जाय, ही वी कंडेम दी स्टेटमेंट ऑफ दीपक ढवळीकर. वी कंडेम दी स्टेटमेंट. आणि युती जर नाका जाल्यार तेणी युती नाका म्हणून सांगपाक जाय डायरेक्ट. कोलिशन धरनाक जो मेजॉरिटी पार्टी आसा ती बीजेपी आसा आणि लेजिस्लेटिव्हचा हेड जो आसा तो बीजेपीचो जातलो. आणि ते आमी डिसायड करतले कोण आमचो चीफ मिनिस्टर जातलो. तो एमजीपी डिसायड करचे ना आमचो चीफ मिनिस्टर कोण जातलो तो. खंयच्याच कंडिशनार युतीच्यो गोष्टी इन फ्युचर सुद्दां जावच्यो ना. कंडिशनां आमची आसतली. वो आमी एक ठरयल्लें आहा की आमचे 26 सीट येतले. आमी युती आसल्यारूय 26 सीट येता आनी युती नासल्यारूय 26 सीट येतात. म्हणजे आमी तयारी, आमची तयारी आसा. पूण आमचे सायडीकसून आमी युती तोडिना. जर म्हणीत की तांकां कळयनासतना खंयचीय डिसिजनां ह्या आमच्या आयच्या मुख्यमंत्र्यान घेतल्या जाल्यार ती चुकीची गजाल आहा. कारण कॅबिनेट जेन्ना आसता सगळी डिसिजनां जी घेवप आसता ही कॅबिनेटाक घेता. आणि कॅबिनेट जेन्ना आसता तेन्ना हे दोगूय मंत्री म्हणून दोगूय भाव थंयसर हाजीर आसतात. तांच्यांनी जर विरोध करपाक जाय किंवा डिसिजन घेवपाक जाय हातूंत तांचोय सहभाग. कॅबिनेट म्हणजे कितें, सगळ्यांनी मेळून घेतलेलें एक डिसिजन. I'm making another very strange statement. Who are they to tell us who to replace? They are nobody to tell us to replace. Oh, that is we will decide. We as legislative will decide whether we don't want Mr. Parsekar as chief minister or whether we want him. Who is somebody or third person to decide who is the chief minister for us? दोघांच्या झगड्याक तातले तातून आपानूय फण्ण मारले. But if you see deeply, you will get a very clear picture. This is nothing else but the politics of blackmail. I will not comment on who is the director behind it, but there is a director. There is a director who is orchestrating everything, doing everything. The fact is that if Mr. Dhawlikar is so peeved off Mr. Parsekar as the chief minister because he has ignored him or his party not taken in confidence, have not discussed, and he has no faith and no trust in Mr. Parsekar, then why he is continuing as a cabinet minister? I think by now he should have resigned, not only him but his other colleague. And I have not seen any chief minister who is so weak. Cabinet minister is openly threatening, holding a press conference.
showing no trust in him, and still that cabinet minister is continuing as a cabinet minister in his own cabinet minister, and he is giving clarifications. Straight Mr. Dhaudikar and his party and his MLA and ministers, if they are not resigning, then Mr. Parsekar should sack them without waiting for any clearance from anybody. But we all know that this is a drama which is going on. Neither Dhaudikar will resign, not Parsekar will sack, because Parsekar is, it seems, is too weak a chief minister. He's just a puppet. And Dhaudikar is too, he's mastered the art of blackmail. He has blackmailed almost every government in the last few years. He will continue. So Aam Aadmi challenges both Mr. Dhaudikar to resign if he believes that he has no trust in the chief minister, and also challenges Mr. Chief Minister to sack him. अजून तरी मोगोतले एकल्यानूय राजीनामो दिल्लो ना. परिस्थिती आयतारा 11 डिसेंबराक क्लियर जाव येता. मात मगो बीजेपीचे इलेक्शन सीट शेअरिंग आनी लिडरशिपीचो इशू निर्णायक पावण्यार पावला इतले मात खरे. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.